कारण तुमकां विदीन 24 hours अपॉलॉजी 24 hours आहा मरे. आतां हांव बजेटाचेर उलयलां ताजें डायल्यूट करपाक तो आतां अनाउन्समेंट जालो. तो सकाळीं करूं येता आसलो अनाउन्समेंट. आतां बजेट म्हणटा तो एक बोमाडो. बजेट म्हणटा गोंयच्या लोकांचेर एक फ्रॉड. तातूंत एक पेज पसून मिसींग आहा. GSDP फिगर्स ऑफ द लास्ट इयर हें हांवें क्लियर कट एक्सपोज केल्लें आहा. तें आतां एक्सपोज केल्लो प्रश्न डायवर्ट करून तुवें म्हाका विचारप कितें एक दिसाची अपॉलॉजी. ती अपॉलॉजी एक दीस आहा मरे. मुद्दाम डायवर्ट करपा खातीर 100% डायवर्ट करपाक केल्लें आहा. बट डिसिजन ऑफ द स्पीकर इज फायनल. एक सेक्शन आहा रुल्स ऑफ प्रोसिजरान ताजें डिसिजन फायनल आहा अशें म्हणून म्हज्यान ताजेर खूब उलोवं येता की इट हॅज नॉट बीन व्हेरीफायड. सोड तें मागीर फाल्यां उलयता. लेट इज नाव फोकस ओनली ऑन द बजेट. द बजेट इज अ फ्रॉड. It is not about any roadmap for Goa. It is a roadmap for Goa's elections. That is all. It is a budget which can be proven through numbers supplied by their own departments. एक फायनान्स एक भशेन म्हणटा, प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स दुसऱ्या भशेन म्हणटा, इकॉनॉमिक सर्वे आनी ताजे भितर जर तुवें चॅक केलें जाल्यार वर्साक तुका 8,000 ते 9,000 कोटीचें डिफरन्स येता. सो हाजेर क्लियर कट हें बजेट म्हणटा तो बोमाडो. जो बोमाडो फक्त भायल्यान बरो दिसता पूण एक दीस तो फुटपाचोच. तो फुट्टलो केन्ना? आतां 35,000 कोटी रीण जाल्लें आहा. सो आमी रीण काडून सण करतात असलो हो सरकार. आमचे फुडले पिळगेक, आमच्या भुरग्यांक आनी तांचे आमच्या नातरांक हें सगळें फारीक करचें पडटलें. हो इतलो म्हारग पडटा सरकार. आतां ते डायवर्ट करपा खातीर तो क्रिटिसिजम तो कितें आहा उबो रावन हें करूंक जाता न्ही. फिगर्स तुज्यान कॉन्टेस्ट करूं येता आसले ते करूंक ना कित्याक हांचे कडेन फिगरूच ना. हांचे ओन डिपार्टमेंट हांकां एक्सपोज करता. प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट मंत्री कोण? मुखेलमंत्री. फायनान्साचो मंत्री कोण? मुखेलमंत्री. इकॉनॉमिक सर्वे कोणें दिल्या? प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्सान दिल्या. फायनान्सान कितें दिलां? बजेट दिलां. फिगर दुसरीच आहा. हें आज मेरेन बरे भशेन कोंकणीन लोकांक समजता ते कोंकणीन म्हाका दिसता हावजान दुसरें कोणें हें एक्सप्लेन करूंक ना. हांवें केलां म्हणटकर तें टायमींग तांणी दिसतूच केलां की हें कितें व्हडलें केल्ले भशेन. सर नीती आयोगान सुद्दां फ्लॅग केलो. तुमी सांगलें डेट आसा गोंयच्या गव्हर्मेंटाचेर. इतलेंच न्ही, एक नॉन पार्टिजन स्टडी ग्रुप्स जे आसात जे आमचे सगळे आमदारांक मेळटा तांची सिनॉप्सीस जी आहा ती पसून तुका हांव दाखयतां. फाल्यां सकाळीं उलोवया तेजेर. तांणी सिनॉप्सीस जी कितें केल्या ऑन एवरीथींग वीच इज मच मोर ग्रेव दॅन वॉट आय एम सेईंग. हें सगळें एक्सपोज जाता. हें एक्सपोज जावपाक जायना वो तें डायल्यूट करूंक जाय म्हणून हो अनाउन्समेंट जाल्लो. सभापतीचो हांव कदर करतां, सभाघराचें हांव कदर करतां. तें कितें दिवंक जाय तें रिप्लाय हांव विदीन द लॉज आनी कन्फायन्स ऑफ द लॉज आय वील. स्पिकरान अपॉलॉजी मागची म्हणून हांगा तो 24 वरां जावं ना न्ही. 24 वरां जावं मात कशें कितें आसतलें तुमचें तें पळोवया मरे. 24 तूं पयलीं बजेटाचें उलय मरे. तुकाय बजेटाचें पडूंक ना. आनी हांवें स्पेसिफिकली मिडियाक सांगिल्लें आहा की तुमकां एडवर्टिजमेंट मेळटा म्हणून ओके धुरंदर घालनाकात म्हणून. ते धुरंदर कांय ना, ते फ्रॉड म्हणून हें बजेट कळ्ळें तुका न्ही. सो 24 वरां दिल्या. 24 वरांचे भितर तें हांव कितें सांगपाचें आहा तें सांगता. पुणून आतां बजेट स्पीच जी म्हजी जाल्या ती तुका वायट दिसली जाल्यार वायट म्हणून कशी ती म्हाका सांग. बरी दिसली जाल्यार बरी कशी ती सांग आनी ताजेर म्हाका प्रश्न विचार हांव ताजेर उत्तर दितां. तुम्ही इतलो स्टडी करता विजय बाब. बजेटाचेर तुम्ही इतलें स्टडी करता पूण तेजेर हे जे आमी पळयता की ब्युरोक्रेट्स आसा तांची तेजेर स्टडी आसना काय अशें दिसता काय? कारण तुमी म्हणटा अशे लॅप्सीस आसतात. आतां हें म्हज्यान म्हाका समजूंकच मेळना कितें तें. तो बोमाडो कित्याक म्हणटा हांव? बोमाडो फुगो घालता तो आनी बारें घालून वयर धाडटा पूण तो फुट्टात न्ही रे. तो फुटूंकूच जाय तो बोमाडो. हो कितें आहा हांगा वारें जें घालां तें अशें घालां की दुसरे सायडींतल्यान भायर सरता. तो बोमाडो पसून जावपाक पावना. ते हांचेच डिपार्टमेंट हांकां एक्सपोज करता. मागीर ताणें अशें केल्लें आहा की इवन 16th फायनान्स कमिशनान जे पयशे तांकां आयल्या ते संविधान तांकां प्रोटेक्ट करता. ते कोणूच काडूंक शकना. इवन प्रायम मिनिस्टर ते काडूंक शकना. ते पयशे ताणें दाखोवंकूच ना. सो हे बजेटान देर इज नो एक्सरसायज ऑफ सिरियसनेस. हे टायमपासगिरी आनी तें जे कोण एक्सपोज करता ताणें ताजेर मागीर तें घालप. आतां तुमकां सगळे इतिहास खबर आहा. तें कितें जालें थंय इतलें? कितें जालें इतलें व्हडलें कितें जालें? मिराबाग म्हणटा तें फामाद जालें मरे. आं आज जस्टीस फेर्डिनंद बेल कितें म्हणटा की ताका एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट आसपाक जाय.
हांवें ते विचार करूं नासलो पूण एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट आसा आनी म्हजेर फाल्यां एक्शन घेतली म्हणून तो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट रातोरात रेडी जातलो. सो यू कांट हायड. गोंयची सुसंस्कृत जनतेक कळटा, तांच्या कानान उबी अंधभक्ताच्या कानान घालूं येता, जनतेच्या कानान घालूंक जायना. आनी हें इलेक्शन इयर ही जी करतात पळय नाटकां ती सगळीं कळटा सगळ्यांक कितें.